धडे सावड्ड्या धर्मांतरावयल्यान बुधवारा सांजे वातावरण बरेंच तापलें। लोकांनी धर्मांतरीत फामिलींचेर बहिष्कार घालपाचें थारायलां। सावड्ड्या वाठारांत हिंदूचें धर्मांतर चल्लां म्हूण हिंदू धर्म सुरक्षा समितीन थंय जाहीर सभा घेतली। सभेक मोठ्या संख्येन लोक आशिल्लो। सभेत दत्त समर्थ महाराजान हिंदूचें धर्मांतरण करतल्यांक चोरयां धर्मप्रचार करचे परस समोरासमोर येवचें म्हूण बिलिवर्सांक आव्हान दिलें। हे फुडें हिंदूचें धर्मांतर खपोवन घेवचें ना अशी लोकांनी शिटकावणी दिल्या। सावड्ड्या आनी गोंयच्या बाकीच्या वाठारांनी हिंदूचे धर्मांतराचे गैरप्रकार चल्ल्यात। हिंदूच्या धर्मांतरा आड बुधवारा धड्डे सावड्डेंत दुसरी सभा जाली। हे पयलीं काकोड्या एक सभा जाल्ली। धर्मांतरण बंद करूंक हिंदू धर्म सुरक्षा समिती आनी बाकीच्यो संस्था मेळून सावड्ड्या तिस्कार तिसरी सभा घेतले। धडेच्या धर्मांतर केल्ल्या फामिलींचेर बहिष्कार घालपाचो थाराव गांवच्या लोकांनी घेतलो। आम्ही सगळे ग्रामस्थ जे आसा अशी ठराव घेतात की आम्ही त्यांची घर जे आसा आमची 10 जाणां भितर ते भायर दवरतले। जर अशी जर कृत्य जर केली जर घर आसा तर त्या घराचो मनीस जर मेले सारखे जाय तर आमची स्मशान भूमी जी आसा त्या स्मशान भूमीक आम्ही त्या ठिकाणी घेवची ना। त्यांनी जे कितें तेगेले प्रयत्न आसा त्यांनी जाय ते व्हरोन जाय ते लादचे किंवा जाय ते करचे। दत्तपुरी दत्त समर्थ महाराजान हिंदूचे धर्मांतरण करतल्यांक समोरासमोर येवचें म्हूण आव्हान दिलें। एक काकूट शिस्ता तो जेन्ना कंप्लेन बरयता आमचे लोक आमचे फुड्यान हाडटा कित्याक आमी वळखुचे म्हणून तो केन्ना येना तो घरा कडेन चोरून बसता। ती चॅलेंज आमी ताका दितात तुका कापस्ता आसल्यार तुजे धर्माचे जे बिलेवर्स प्रकरण आसा तुजी कापस्ता आसल्यार तुवें म्हाका प्रूव करून दाखोवपाचें आपल्याक अमक्या अमक्या संस्थेंतल्यान अमक्या अमक्या इगर्जेंतल्यान अमक्या फादरा कडल्यान आपल्याक ही सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या आनी आपूण हो धर्माचो प्रचार करता। पूण तुवें एक लक्षांत दवरचें पडटलें जेन्ना हिंदू समाज पळयात खंयच्याच चॅनलाचेर आमकां स्टेजीर दिसलो तेन्ना तुजो घात कसो हिंदू घेतलो हें तुका कळचें ना। तुवें लक्षांत दवरचें। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। कुंकळे मुथूट फायनान्साच्या ब्रांचीचेर बुधवारा हल्लो केलो। हल्लो करपी रेमंड बारेटो बँक लुटपाक म्हूण तो थंय आयिल्लो। हातांत दांडो आनी सुरो घेवन तो भितर सरलो। पळटना सोपणावयल्यान पडून मार लागिल्ल्यान तो पुलिसाच्या हाताक लागलो। ताका हॉस्पिशोत घाला। ब्रांच मॅनेजराचेर खंय ताणें दांडो मारलो। तिका आनी ब्रांचीच्या सेक्युरिटीकूय मातसो मार लागला। पुलीस रेमंडाची चवकशी करतात। बुधवारा सांजे वेळार कुंकळीची मुथूट फायनान्स कंपनीची ब्रांच लुटपाचो एका तरणाट्यान यत्न केलो। ऑफिस लुटपाचो यत्न करपी कुंकळीचोच थळावो। नांव रेमंड बारेटो। बँकेत दांडो आनी सुरो घेवन घुसलो तेन्ना थंयचो सेक्युरिटी आनी एका स्टाफान ताका आडोवपाचो यत्न केलो। तो पळटना ऑफिसाच्या इस्कादीवेल्यान पडलो। थंय ताका मार लागलो। उपरांत पुलिसांनी येवन ताका धरलो। रेमंडा कडेन खंय दांडो आनी एक सुरो आशिल्लो। हेल्मेट घालून तो भितर सरलो। ताणें भितर सरून पयलीं मॅनेजराचेर दांडो मारलो। मार लागिल्ल्यान तिका हॉस्पिसियोत घाली। ऑफिसाच्या सेक्युरिटीन रेमंडाक आडोवपाचो यत्न केलो। ताकाय मार पडलो। अकस्मात हेल्मेट आनी किंवा घालून एक दादलो मनीस आयलो हातीक तुगे खऱ्याचो दांडो आनीक चाकू घेवन पयलीं मुजफिड्या आयलो दांडो एक पळयलें ताका दांडो घेवन भायल्यानच आनी हांव खुर्ची घेवन असो रावलो। खुर्ची घेवन मागीर हांव तसोच मॅनेजरा सायडीन रुमांत गेलो। मॅनेजर बी एक कंप्युटराचेर आशिल्ली। मागीर हांव भितर वतकीर खुर्ची काडपाक ताणें म्हजेर दांडो मारलो आनी ते सोडून ते दांडो हातीचेर धरलो आनी मागीर तो काडलो दुसरो मॅनेजरा तकलेर मारलो ताणें। धांवतना खंय तो इस्कादीवेल्यान पडलो। पुलिसांनी ताका एम्ब्युलन्सीत घालून हॉस्पिसियोत व्हेलो। रेमंडा कडेन जाल्ले झटापटीत मुथूटाच्या स्टाफाकूय मार लागला। तांकां एका दोगांक हॉस्पिसियोन व्हेले। उपरांत पुलिसांनी स्टाफाचो स्टेटमेंट घेतलो। हांव भायर आसा हांव बायक दवरताना अलार्म चालू आशिल्लो। शेवटी सांगलें की एक चोर भितर सरलो आनी भायर अलार्म चालू आशिल्लो आनी बोवाळ मारताले थंयच्यान सांगलें चोर धांवता धर म्हणून। मुथूटाचें ऑफिस फोडपाक आयिल्लो रेमंड बारेटो खंय आनीकय कांय केसींनी आसा। ताणें हेच्या पयलीं कांय जाणांचेर हात घाला। खंडणीचो आरोप ताचेर आसा। हे पयलीं कांय लोकांक लुटपाचो यत्न केला म्हूण पुलिसांतलीं सुत्रां सांगतात। रेमंडाची खोलायेन चवकशी चल्ल्या। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। घेवया एक विराम।